Welcome to Garden of Glory. In God's kingdom there are no unimportant parts. 1 Corinthians chapter 12 verse 21 to 31 reminds us, even the hidden parts are essential, and God gives greater honor to what we might overlook. कोरिंथकारांक पयलें पत्र 12 वळी 21 ते 31. म्हणटोच म्हाका तुजी गरज ना अशें दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेंच अदीक असोक्त दिसतात ते कुडीचे सांदे चड गरजेचे, आनी उण्या मानाचे म्हूण समजतां त्या कुडीच्या सांद्यांक आमी खेरीत मान दिता. तशेंच जे आमचे सांदे निर्मर्यादी दिसतात तांकां अदीक मर्यादीन आमी लेखता. मर्यादेचे दिसतात त्या आमच्या सांद्यांक असली गरज ना. ज्या सांद्यांक तितलो मान नासो दिसता तांकां अदीक मान मेळचो म्हूण देवान कूड अशी घडल्या. हे परी कुडींत कसलीच फूट आसची न्हय, पूण सगळ्या सांद्यांनी एकामेकाची काळजी घेवची. एका सांद्याक दूख आसा जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बराबर क्रिस्ताची कूड, आनी जण एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सभेंत देवान जण एकल्याक आपआपलो जागो नेमून दिला. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर देवाचो संदेश घेवन तो कळोवंक प्रवादी, तिसरे सुवातेर भावार्थाची शिकवण दितात ती, तशेंच तरेतरेचे वर्गूण घेतल्यात ती. विजमितांक करचो वर्गूण, पिडा काडचो वर्गूण, गरीब आनी पिडेस्त लोकांचे सेवेचो वर्गूण, सभेचो कारभार चलोवचो वर्गूण, विचित्र भासांचो वर्गूण. तर सगळींच धर्मदूत ओ प्रवादी ओ शिकोवपी विजमितांक करतात काय सगळीं जाणां? पिडा काडचो वर्गूण सगळ्यांक आसा काय? सगळीं विचित्र भासो उलयतात कितें? त्या भासांचो अर्थ दिवंक सगळ्यांक वर्गूण आसा बी? अदीक वर त्या वर्गुणाचेर तुमचो इकलो दवरात, आनी सगळ्यांहून अदीक उत्तम वाट ती हांव तुमकां आतां दाखोवंक वेता. Paul says, if one suffers, all suffer. If one rejoices, all rejoice. This is how the body of Christ should work. No pride, no shame, no isolation. And yet, Paul ends with this line, now I will show you a more excellent way. Let us pray. Jesus, teach us to care deeply for each other, to rejoice and weep together, to value every member of your body, and to walk in the most excellent way. Love. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Borenkoro.